पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. संसदेच्या मान्सून सत्राच्या फाटभुंयेर साबार बसका जायत आसात. काल राती रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या घरा वरिष्ठ फुडाऱ्यांची बसका जाली. हे बसकेत घरमंत्री अमित शाह, संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी वांटो घेतिल्लो. हे बसकेत सत्राविशींच्या रणनितीचेर चर्चा जाली. सरकारान संसदेच्या सत्राच्या एका दिसा आदीं म्हळ्यार फाल्यां सर्वपक्षीय बसका आपयल्या. ही बसका संसद भवन वाठारांत जातली. हे बसकेत संसदेचे सत्र सुरळीत चलचे म्हूण भासाभास जातली. हे बसके वेळार विरोधी पक्षांकडेन सहकार्य दिवपा विशीं आवाहन करतले. सरकार मान्सून सत्रांत म्हत्वाच्या कामकाजाविशीं चर्चा करपाचें आसा. संसदेचें मान्सून सत्र 21 जुलयाक सुरू जावपाचें आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळेच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांत स्टेम लॅबाचें उक्तावण केलें. क्युरियस मायंड्स हांणी आयोजीत केल्ली ही कार्यावळ गोंय CSR प्राधिकरणा खाला ONGCन ही प्रायोजीत केल्ली. ह्या वेळार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हाजीर आशिल्ले. स्टेम लॅब काळाची गरज आसा अशा तरेच्या उपक्रम भुरग्यां मदीं विज्ञान, रोबोटिक्स आनी तंत्रगिन्याना खातीर आवड निर्माण करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उलयतना सांगलें. वेरियस आम्ही म्हणटा तश्यो रोबोटिक एक्टिविटीज किंवा तांकां स्टेम लॅब ह्यो एक्टिविटीज तांकां शिकयल्या, तांच्या मदीं त्यो करून घेतल्या. त्या बद्दल हांव खरोखरच क्युरियस मायंड हांचे खूब खूब मनापासून तांचें अभिनंदन करता. आनी ह्या एक्टिविटीज CSR अंडर ONGCनी स्पॉन्सर केला म्हणून तांकांय बी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमी पळयता की भुरग्यांच्या हितून स्टेम लॅब ही काळाची गरज आसा. तांकां इनोव्हेशन आनी टॅक रिलेटेड. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीत भाजपाच्या गाभो समितीची बसका काल भाजपाच्या मुखेल कार्यालयात जाली. ह्या बसकेत आदींच्या बसकेत चर्चा जावंक नाशिल्ल्या प्रश्नांचेर भासाभास जाली. सरकारी आनी पक्ष पावंड्यावेल्या प्रश्नांचेर चर्चा जाली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी बसके उपरांत खबराकारांक दिली. वयरची कोर कमिटीची मिटींग आशिल्ली ती मिटींग त्या दिसा हे गेल्ली एडजन, कारण विशय खूब आसा, लेंथी असेंब्ली आसा आनी त्याच बरोबर विशय तशे आसतले आनी त्या विशयाचेर चर्चा ही जावपाकूच जाय आनी त्या अनुसार चर्चात्मक अशें ती मिटींग आसा. वेगळे वेगळे विशय आसतले ते रिलेटेड सरकार म्हणजे आनी गोंयच्या जनतेचे. सरकार हो सर्वसामान्या खातीर आसा आनी तो सर्वसामान्याचो सरकार आसा तांच्या हिता खातीर आनी त्याच बरोबर गोंयच्या गोंयकारपणा खातीर निर्णय घेतलो. तो निर्णय तो विधानसभेच्या पटलाचेर आसा ते मांडटले. त्या हातूंतले खंय कितें आसा आनी कितें आसा तें हांव उलोवंक शकना, कारण तो एक सिक्रेसी आसता ताका. खंयचो प्रश्न सुद्दां आसतलो तो ताजे पयलीं भायर येना, कारण विधिमंडळाच्या हातूंत हांवें बी काम केल्लें आसा 10 वर्सां आनी ताका एक सेन्सिटी आसा आनी त्या हातूंतले त्या चौकटीन रावूनच इतलें हांव म्हणूंक शकता. पार्टी म्हणून आनी सरकार म्हणून जी मिटींग जाली त्या हातून पार्टीची मिटींग आमची जायत आसता. आज कोर ग्रुपाची मिटींग वेगवेगळी डिसिजन्स जे आसता पयलीं पार्टी कडेन घेवपाची ते डिस्कशन चालू आसता. ताजीच एक मिटींग आशिल्ली. भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. भाजपाच्या दोनूय जिल्लो पंचायत वांगड्यांची बसका भाजपा मुख्यालयात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हाजेरीत जाली. ह्या वेळार सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळकार आनी सर्वानंद भगत हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेत कामकाजाचो नियाळ घेतलो तशेंच जिल्लो पंचायत वेंचणुके विशीं चर्चा जाली अशें माहिती प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी ह्या बसके उपरांत दिली. भारतीय जनता पार्टीचे सदांच म्हणणें आसता ज्या दिसा इलेक्शन सोंपलें की भारतीय जनता पार्टी दुसऱ्या इलेक्शनाची तयारी करता. पण तातूंत भितर जिल्ला पंचायतीचे बी तातूंत अपवाद ना. जिल्ला पंचायतीचे सगळे मेंबर आशिल्ले तांची जी रुटीन बैठको आसता 3 म्हयन्यांनी एकदां 6 म्हयन्यांनी एकदां पक्ष म्हणून पक्षाचे तांचे फुडले ताजी बैठकां जाल्ली आसा. आमी पूर्णपणे म्हणजे त्या दिसा पासून आतां पर्यंत आमची ती तयारीच आसा फुडें वचपाची सारकी. मोगो खंयतरी अशें रावले तुमी अलायन्स करतले वो ना करतले जिल्ला पंचायत. भारतीय जनता पार्टीच्या स्पेशली प्रियो भारतीय जनता पार्टी ही संघटनात्मक दृश्टींतल्यान फुडें वता आनी सगळ्यांक विश्वासान घेवनूय वता. आमचो स्टेक बरोबर आशिल्लो त्या वेळाचेर विचार करून पार्टी निर्णय घेतले
केल्या काय मगो पार्टी कोर कमिटी मेंबर्स आसा पार्टीचे आणि बाकीचे नेते असतात ते सक्षमपणे तितून भितर भूमिका घेतल्या. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिसांच्या तेलंगणा भेटेर आसात. ताणे IIT हैदराबाद विद्यापीठाच्या 14व्या दीक्षांत सुवाळ्यात संबोधित केले. विकसित भारताची मोख साध्य करपा खातीर तंत्रगिन्यानाचो मोलाचो आदार जाता अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उलयतना सांगले. भारताच्या तंत्रगिन्यान आधारीत फुडाराचेर भर दितना विद्यार्थ्यांनी संवसारीक दर्जाचे तंत्रगिन्यान आनी उत्पादनांची निर्मिती करची अशें आवाहन लेगीत तांणी केलें. The first made in India chip, manufactured in India chip on a commercial scale will be manufactured in this year 2025. The way we have created the talent pool, the way we are promoting the design, and the way we are going deeper into the capital equipment and the materials required for semiconductors, India will become one of the top 5 semiconductor nations in the world in the coming years. भारत ऑगस्ट वा सप्टेंबर 2027 मेरेन पहिली बुलेट ट्रेन सुरू करपा खातीर सज्ज आसा अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. Faith and confidence in trains coming from Japan or trains coming from Germany and France. When a train is coming from India, it has to be better on technology. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयान आयच्यान 20 जुलय मेरेन उत्तर प्रदेश वाराणसींतल्या रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटरान युवा आध्यात्मिक शिखर संमेलनाचें आयोजन केलां. विकसीत भारता खातीर व्यसन मुक्त युवा ह्या विशयाचेर हें संमेलन चलतलें. विकसीत भारताची मोख साध्य करपा खातीर तरणाट्यांची म्हत्वाची भूमिका आसतली. 5 वर्सांत तरणाट्यांक व्यसन मुक्त करपाचो सरकाराचो संकल्प आसा अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी उलयतना सांगलें. देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है. हमारे देश के युवाओं की लाइफ को बर्बाद करता है, उसके जीवन को बर्बाद करता है. ये समस्या विकराल बनती जा रही है. प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए बात कही. हमें युवा और नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है. युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान को आगे बढ़ा के जन जागरण करना है कि हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाए. ये कार्ययोजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें. मथुराच्या यमुना एक्सप्रेस वेचेर एक भिरांकूळ रस्तो अपघात घडलो. दिल्ली सावन आग्रा वेगान वचपी इको गाडी आनी ट्रकाच्या मदीं जाल्ल्या अपघातांत 6 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 2 जाण जखमी जाल्यात. घडणुके विशीं खबर मेळटाच पुलिसांनी घडणूक सुवातेचेर भेट दिली. जखमी जाल्ल्यांचेर लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्याच मार्गार आनीक एक अपघात घडलो. एक बस उमथी जाल्ल्यान 8 लोक गंभीर जखमी जाल्यात. जखमी जाल्ल्यांचेर आग्रा आणि मथुराच्या हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. घटनाएं हुई हैं जिसमें पहली घटना उसमें एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी. भारतीय बायल कुस्तीपटू अंतिम पंगाल आणि हर्षिता मोर हांणी बुडापेस्ट रँकिंग माळेंत भांगरा पदक मेळयलें. अंतिम हांणी 53 किलो वजन गटाच्या फायनलीत रशियेच्या नतालिया मालशेवा हाचेर हार घाली जाल्यार हर्षिता मोर हांणी 72 किलो वजन गटाच्या फायनलीत भांगरा पदक जोडलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो.
आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.